फोण्या सकाळच्यावन ह्या उटंगाराच्या पावसान स सात झाडां आडवी गाडयो आनी स्कूटरी डॅमेज खांडेपारा हायवे रस्ते तुंबून लोकांचे हाल कवळ्या बऱ्याच वर्सांचो आंबो कोसळ्ळो. मेन म्हणजे हांगा सगळे PWD नॅशनल हायवे प्लस एव्हीआर आसा पळय एका टोटल रिस्पॉन्सिबल एका तो आसा आनी हांगा अंडरपास आसा हो हांगा पयलीं म्हाका दाखया तुमी अंडरपास खंय आसा तो एज पर आनी तेजेर बिलींगूय केल्लें आसा. आतां तें म्हाका टोटल पळोवंक जाय आतां एक्चुअली बिलींग ताका पेमेंट जाला काय जावना म्हणून कितें हे सामकी ही आमच्या पयशांची नासाडी करून उडयले एव्हीआर नॅशनल हायवे. मंगेशीवरून पुणे निघालो होतो, गाडीमध्ये होतो मी ॲक्च्युली. तर हे सडनली इन्सिडेंट झालेलं आहे. तर मी हे झाड जे आहे मला ॲक्च्युली कळलं होतं पडत आहे म्हणून. तर मी साईडला घ्यायचा प्रयत्न केला आणि गाडी दुर्दैवानं ते माझ्या अंगावर पडलं, ते त्या गाडीवर पडलेलं आहे. आम्ही सातत्यान कॉरस्पॉन्डंट करता, पण कॉरस्पॉन्डंट करून सुद्दां ही दोन्ही देवस्थानां लक्षात घेना. फाटल्या 1 म्हयनो पयलीं हांवें एक लॅटर केलां, जी मुणकार जी आसा तिकाय लॅटर केलां की हे बेगींतले बेगीन प्री मॉन्सुना पयलीं झाड मारून घे म्हणून. आनी पयल्याच मॉन्सुनाक आज परत एकदा हो आंबो पडला. आंबो पडून सगळे लायट हांगा पोल्स मोडलेले आसा आनी हांव लॅटर शांतरगांव देवस्थानाक केलें तें हांव तुमकां दाखयतां. दक्षिण गोंयांत तर राती 2-3 वरां लायटूच ना. सावड्डे, सांगे ते बाणावले लोकांचे हाल. लायटीचे खाते सांगता ते प्रमाण 220 kV ब्रेकर खंय डॅमेज जाल्लो. ही सगळी एरिया इफेक्ट जाले फ्रॉम सावड्डे टू सांगे टू बेनावली अप टू बेनावली कोस्टल देखून. मागीर तेणी जायत्या वक्तान मागीर बेनावलीन ते कुंकळेचें फिटींग केलें तेमी थोड्या वेळान. बट शेल्डें सबस्टेशन सप्लाय फ्रॉम 9:15 टू 11:30 11:45 तेंगे रेस्टोर जालें तेंगेलें. तेंगे कितें सांगता ते प्रमाण तेंगे एक तेंगेले ब्रेकरा प्रॉब्लम जाल्लें. फायर ब्रिगेडीची धांवपळ. सबंद दिसाक 20 कॉल. ही शेतां केन्ना इश्क जायना आहलें. ही सगळीं इलिगल फिलिंग केलें शेतां. पयलीं दर्या उदक येतालें, पयलीं ते प्रायवेट शेतां थोडे वतालें उदक तितून पयलें मागीर दुसऱ्या शेतांक वतालें. बंद प्रेशर उण जातालो तेन्ना उण जालो म्हणटकूच उदक शेतांक पावना आहलें. आतां तें सगळें फिलिंग केलां आनी डायरेक्ट दर्या उदक सारकें शेतां वयता. मुगे घराक वचून मागे घराक वचून मुगे घराक वचून 100 मिटर इतलें उदक देखून आहा. From yesterday to till today, we received, means Margam Fire Station jurisdiction received total 20 numbers of emergency calls. Emergency calls such as falling of trees and blockage of road, oil spillage on the road, etc. etc. वादळाक लागून फुडले 1-2 दीस गोंयांत मोठो पावस पडटलो. मान्सून मात खंय 1-2 दीस फुडें वतलो. The weather at Goa is going to be heavy rainfall at few places and very heavy rainfall at isolated places has been predicted by IMD Goa. And because of this Vayu cyclone has taken out complete moisture available at your Arabian Sea and it has moved towards the northwards. The onset of monsoon over Goa will be delayed further by 1 or 2 days. The exact situation can be assessed tomorrow depending upon the weather condition. Present weather condition prevailing over Goa is southwesterly winds. It is extending up to mid tropospheric level, that is up to 500 millibar level, but we have to wait for another 1 or 2 days because the monsoon have not progressed from south Kerala to further. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.